मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले सबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सत मानूंक लागले म्हणली उतरां आयचे सुवार्थेंतलीं आयकतच मोरयेक जुदेव कित्याक भेट करूंक आयिल्ले आनी सबार जण जुदेवांनी जेजूक सत मानूंक कारण कितें म्हणली सवालां वाजभितरान तक्षण मोतींत उदेतात. हांकां जाप मेळोवंक जाय तर जुआंचो सगळो 11वो अध्याय आमी वाचूंक जाय. कित्याक हांगासर मरण पावुल्ल्या मरी आनी मार्ताच्या भावा आनी आपल्याच इश्टा लाजाराक जेजून मेल्ल्यांतलो जीव केल्लें घडीत आसा. हेंच तें घडीत सबार जुदेवांनी जेजूक सत मानूंक कारण जाल्लें. जेजून लाजाराक लागलेली पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाबोंक आसा म्हणचें. आनी हांव थंय नासलो देखून तुमचे पासत संतोष पावता हें सर तुमी सत मानिशें घडलां म्हणचें प्रवाद आटापता. हो प्रवाद लाजाराच्या दोगांय भयणींनी उचारची, सोम्या तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो म्हणल्या उतरांक नवो अर्थ दितात. पुनर्जीवनपण आनी जिवीतच जावन आसचो जेजू लाजाराक जीव करता आनी सबार जुदेव जेजून केल्लें पळोवन जेजूच्या प्रवादासरी ताचेर सत मानतात. सुवार्थेंत जेजूच्या प्रवादी उतरांक आनी एक प्रवाद मेळटा. कायफासान त्या वर्साच्या श्रेष्ठ याजकान जेजूक लगड काडूंक सोदलेल्या जुदेवांक सगळे राष्ट्रच नासवचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हूण केल्लो प्रवाद जेजूच्या मरणाक देवशास्त्री अर्थ जोडून दिता. कित्याक सुवार्थांत सांगता तशें जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्हय, देवाच्या शिंपडून गेल्ल्या सर्व भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. हे दिशेन लाजाराच्या मरणा उदेशी जेजूचो प्रवाद सत माणच्याक वत्तू दिता आनी जेजूच्या मरणा उदेशी कायफासाचो प्रवाद जेजूच्या मरणाच्या महत्वाक आमचें गुमान वाडटा. आमी मात्र ह्या दोनी प्रवादांतलीं भागीदारां.